everyone, welcome to Videsh classes. So आजच्या व्हिडिओन आम्ही नेक्स्ट टॉपिक अंडर द टेस्ट ऑफ कोंकणी लँग्वेज जो सिलेबस अंडरचो आसा तो वाक्याचे प्रकार. आता वाक्य म्हटल्यार एक सेंटेन्स. आता जे एक सेंटेन्स असता पळय ते 3 पार्ट्सान डिवाइड केल्ले असता. सो फर्स्ट पार्ट कर्ता असता, सेकंड कर्म आणि थर्ड वन क्रियापद. ओके, सो एक एक्झाम्पल पळयाच. राम शाळेत वता. तो राम जो जालो तो कर्ता जालो. शाळेत हे कर्म आणि वता ह्यो क्रियापद. ओके ओके सो जो कोण करता म्हटल्यार कोण जो एक्चुअल त्या सेंटेन्सान काम करता आसतलो. ओके, सो ताका कितें म्हणटले आमी करता. मागीर कर्म तो काम केजे रिलेटेड करता. सो जे रिलेटेड ते कितें इफेक्ट जातले म्हणजे राम शाळेत. ओके, सो राम जो आसा तो मुवमेंट करता, तो वयता शाळेत. ओके, आणि वता क्रिया म्हणजे कितें एक्टिविटी. सो तो कसली एक्टिविटी करता, सो ती क्रिया जाली. तो करता कर्म आणि क्रियापद. क्रियापद सदांच एंडाक असता. ओके, सो हे 3 पार्ट्स मेळोनूच एक सेंटेन्स तयार जाता. ओके, सो आता तुमकां एक्झाम टायमार जो क्वेश्चन येतलो पळय तो आयडेंटिफाय करपाक येतलो. सो कसले सेंटेन्स तुमकां दिला ते. सो वाक्याचे प्रकार हे 4 टाइप्स आसा. फर्स्ट विधानार्थी वाक्य, सेकंड प्रश्नार्थी वाक्य, थर्ड आज्ञार्थी वाक्य आणि लास्ट उमाळी. सो तुमकां एक सेंटेन्स दितले आणि हेतून हे 4 ऑप्शन आसात, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी आणि उमाळी. सो हे तुम्ही आयडेंटिफाय करून टिक करपाक जाय. सो आता पहिली मिनिंग आम्ही समजून घेऊया की विधानार्थी वाक्य म्हणले कसली, प्रश्नार्थी वाक्य म्हणले कसले आणि आज्ञार्थी आणि उमाळी. सो आता फर्स्ट विधानार्थी वाक्य. सो विधानार्थी वाक्य म्हणजे कितें, ज्या वाक्यान फक्त विधान केल्ले आसतले. आता विधान म्हटले कितें, ज्या वाक्यान आम्ही फक्त माहिती सांगतले. म्हणजे आमकां सपोज कोणी जर कितें कळना म्हणून विचारले जाल्यार आम्ही ताका फक्त आन्सर, ओके, एक्सप्लेनेशन दितले. ओके, सो हेतून बेस्ट सेंटेन्सान बेस्ट. पावस पडटकीर मातयेंतल्यान एक वेगळोच वास येता. हेतून पळय आमी कोणाक तरी इन्फॉर्मेशन दिल्या, पावस पडल्यार मातयेंतल्यान कितें जाता, एक वेगळोच वास येता म्हणून. हेतून आमी तांकां क्वेश्चन करूंक ना, ओके, नाजाल्यार ऑर्डर दिवंक ना. हेतून आमी आमचे सेंटेन्स कंप्लीट केला, म्हणजे एक्सप्लेनेशन थ्रू सेंटेन्स आमचे कंप्लीट जाला. नेक्स्ट म्हजो बापूय आयज भायर गेला. म्हणजे कोणी तरी ताका कितें विचारलें आसतलें, मायट बी तेणी ताका ते सेंटेन्स इन रिटर्न सांगला, पण ते विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन आसा, म्हणजे ते सेंटेन्स कंप्लीट जाला. असली सेंटेन्स आसतली पळय ती विधानार्थी वाक्य आसतली. नेक्स्ट प्रश्नार्थी वाक्य. आता प्रश्नार्थी वाक्य ऑब्वियसली प्रश्न म्हणजे कितें, जे तुम्ही सपोज कोणाक क्वेश्चन केलो, ओके, ज्या सेंटेन्सान तुमकां दिसता की ह्या सेंटेन्सान क्वेश्चन केला म्हणून. आता क्वेश्चन केलो जाल्यार ऑब्वियसली सायन एंडिंग विथ कितें आसतली, क्वेश्चन मार्क आसतली. सो जर एंडिंग विथ सायन क्वेश्चन मार्क आसा जाल्यार ते कसले वाक्य जातले, प्रश्नार्थी वाक्य जातले. सो जगात सर्वसुखी असो कोण आसा, ही 2 एक्झाम्पल्स दिले हांवें तुमकां. सो जर एंडिंग विथ सायन अशी आसा क्वेश्चन जाल्यार ते वाक्य प्रश्नार्थी वाक्य. मागीर नेक्स्ट पळय, अशें कित्याक म्हणटा तूं. कळ्ळें. सो तुवें हांगासर पळय क्वेश्चन केला, सो क्वेश्चन केल्लो आसा जाल्यार ते वाक्य कसले, प्रश्नार्थी वाक्य. नेक्स्ट आज्ञार्थी वाक्य. आता आज्ञार्थी म्हटल्यार कितें, ओके, आज्ञार्थी वाक्यान आमी एक तर आज्ञा और विनवणी केली आसतली. आता आज्ञा म्हटल्यार आमी कितें ऑर्डर दिवंक शकता. सो सेंटेन्सान जर तुमकां दिसलें की ऑर्डर दिल्या जाल्यार ते आज्ञार्थी वाक्य. तशेंच सपोज विनंती केले, विनंती मिन्स रिक्वेस्ट जर केले सेंटेन्सान जाल्यार ते सुद्धा आज्ञार्थी. तशेंच जर सूचना दिला, सूचना मिन्स इन्स्ट्रक्शन दिला काय दिसलें तुमकां जाल्यार ते. आणि सल्लो जर दिला, सल्लो मिन्स सपोज तुम्ही कितें गायडन्स बीन कोणाक कितें दिलो जाल्यार ते सेंटेन्स थ्रू जर दिसले तुमकां जाल्यार ते आज्ञार्थी वाक्य जातले. सो सेंटेन्स रीड करून काडले तुमकां पळय. म्हाका कांय दीस सुटयो जाय आशिल्ल्यो. ओके, आशिल्ल्यो. सो हांगासर तेणी ताका कितें केलां, हांगासर रिक्वेस्ट केल्या, आपणाक कितें दी, सुटयो जाय आशिल्ल्यो म्हणून रिक्वेस्ट केल्या. नेक्स्ट आनंद बाजारान वचून सामान हाड. हांगासर कितें केला, रिक्वेस्ट करूंक ना, हांगा कितें दिल्या, ऑर्डर दिल्या, तूं बाजारान चल आनी कितें कर, वचोन सामान हाड. तशेंच लास्ट जो टॉपिक आसा चवथो उमाळी. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. आयडेंटिफाय करपाक खूब इजी हो. सो हितून उमाळीन वाक्यान जेन्ना उमाळे व्यक्त जातात तेन्ना ताका उमाळी वाक्य अशें म्हणटात. आतां उमाळी म्हटल्यार कितें, जेन्ना स्टार्टिंग वर्ड्स जे आसतले भितर ना जाल्यार वर्ड्स हे मेन्शन केल्ले आसतले ते तुमी नोट डावन करूंक शकता. आवयस, आब्बा, आरे, शी, शाब्बास, धुमेगार, आवय, वा वा, नाजाल्यार देवा. सो अशे जेन्ना स्टार्टिंग वर्ड्स आसतले, ओके, आनी ही सायन जी आसतली, ओके, हे सायनी वयरसून तुमकां कळटलें पळय. जर अशी सायन दिसली तुमकां, नाजाल्यार अशें शी, कितलो कोयर पडला हांगा, सो एक एक्सप्रेशन पळय कशें आसतलें तें. सो असली सेंटेन्स पळय, आवयस, कितली व्हडली इमारत ही, नाजाल्यार ही सायन नोट कराच. सो अशी जर सेंटेन्सान तुमकां दिसली जाल्यार ते सेंटेन्स कसले आसतले, उमाळी आसतले. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक ह्यो तुमकां आयडेंटिफाय करपाक येतले
की कसले टायप ऑफ सेंटेन्स आहे. सो 4 टायप्सचे सेंटेन्स आसा ती खंयची आसा. एक विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य आणि उमाळी वाक्य. ओके, सो हे त्याचे एक्सप्लेनेशन. सो हे नोट डाऊन करून दवराच. तसो नेक्स्ट टॉपिक भावनाम. भावनाम मीन्स आम्ही एक एक्सप्रेशन्स ते फिलिंग्स नाजाल्यार इमोशन्स ओके हे एक्सप्रेस करतले सेंटेन्स थ्रू. सो हांगासर तुमकां हांवें ही सेंटेन्सां दिल्या ती स्क्रीनशॉट मारून घेयाच तुमी. ओके, सो अशे सेंटेन्स दितले आनी तेचे भावनाम बरया म्हणून तुमकां येतले. अपुरबायेचे अपुरबाय, आंबट, आमसाण, आळशी, आळस, उंच, उंचाय, ओले, ओलसाण, कलावंत, कला, कष्टी, कष्ट, काळे, काळसाण, कोडू, कोडसाण, खार, खारसाण, गरम, गरमी, गिरेस्त, गिरेस्तकाय, गुण, गुणी, घट, घडसाण, घातकी, घात, जड, जडसाण, जागृत, जागृताय, जैतिवन, जैत, थंड, थंडाय, नमळ आणि नमळाय. ओके, सो स्क्रीनशॉट मारून घ्यायच तुम्ही आणि नोट डाऊन करून दवरा. नेक्स्ट टॉपिक क्रियापद. आता निघता आम्ही 4th जो टॉपिक कवर केलो वाक्याचे प्रकार तितून हांवें तुमकां सांगलेलें की एक सेंटेन्स आसता ते 3 पार्टान डिवायड जाता आणि लास्ट जो आसतालो तो क्रियापद आसता. ओके, सो हांगासर पळय मनीस जमीन खणटा म्हणजे एक क्रिया म्हणजे कितें तरी एक एक्टिविटी कितें तरी काम चालू आसा. सो कसलें चालू आसा हांगासर खणटा एंडिंग वर्ड. ओके, सो क्रिया हेजी कितें जातली खणटा. तशेंच अरे तूं कोयर खंय उडयता. सो हांगासर उडयता ह्यो येतलो क्रियापद. म्हजो भाव अभ्यास करता. सो अभ्यास कितें चालू आसा हांगासर करप चालू आसा मीन्स करता. तो भुरगो पुस्तक वाचता. सो पुस्तकाचेर काम चालू आसा. भुरगो पुस्तक आणि वाचता. आता लास्ट पयली पळोवया. राकेश आंब्याची वाट पळयता. सो हांगासर कितें येतलो पळयता. आता हांगासर पळय शेजारी पयली धांवन येताच. आता हांगासर क्रियापद कितें येतलो सांग पळोवया धांवन येताच. आता तुम्ही म्हणटले हांगासर 2 वर्ड्स कित्याक म्हणजे उदयच्या हांवें तुमकां एंडिंग वर्ड्स दाखयल्लो. आता हांगासर पळयाच धांवन येतात. आता येतात कळ्ळें शेजारी पयली येताच पण ते येताना तेंची एक्शन सांगल्या कशी येता धांवन येता. तशेंच हांगासर पळय तो भुरगो पुस्तक वाचता. पुस्तक वाचता ही तेजी एक्शन जालीच ओके वाचपाची पण ती कशी जाल्या ती सांगल्या आमकां स्लो वाचता फास्ट वाचता कळ्ळें बरो वाचता कितें वाचता काय सांगूंक ना. सो एक्शन हेंच्या वांगडा अटॅच ना. पळय अभ्यास करता कसो करता सांगला ना. मागीर वाट पळयता ओके सो कशें कितें एक्शन सांगल्या ना सांगू हितून एक्शन सांगल्या धांवून येता कळ्ळें एक्शन सांगल्या म्हणून हे दोनूय वर्ड्साचे कितें जातलो क्रियापद जातलो तो. व्हेरी इंपॉर्टंट टॉपिक म्हणीतली रिती सुवात भरात. आता हांगासर तुमकां सो क्वेश्चन तुमकां मनी रिलेटेड येतलो. सो एक सेंटेन्स आसतले मनी डॅश आसतले आनी तेजे रिलेटेड तुमकां ऑप्शन आसता. हे जे फर्स्ट सेंटेन्स आसा ते प्रिवियस एग्जामीक येयल्ले. आवळो दिवन कुवाळो घेवप म्हणजे येताना कशें येतले सेंटेन्स आवळो दिवन डॅश घेवप आनी हांगासर तुमकां 4 ऑप्शन आसतले. सो भितूंतलो तुमी प्रॉपर खंयचो वर्ड जो आसा तो सिलेक्ट करपाक जाय. सो हांवें हांगासर अंडरलायन करून हे वर्ड्स तुमकां दिल्या. ओके, सो मनी रिलेटेड हांवें एक शॉर्ट व्हिडिओ म्हाज्या चॅनलार अपलोड केला. कोणी पळोवंक ना जाल्यार हांवें ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनान सो त्या शॉर्ट व्हिडिओची लिंक अपलोड केल्या. प्लस हांवें शॉर्ट व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनान एक टेस्ट लिंक अपलोड केल्ली. सो ती हांव ह्या डिस्क्रिप्शनान विथ क्लियर मेन्शन करून तुमकां ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनान पुट करता. सो ह्या व्हिडिओन तुमकां डिस्क्रिप्शनान 3 लिंक मेळटले. फर्स्ट लिंक आसतली जी आयच्या व्हिडिओ रिलेटेड आसतली टेस्ट. सेकंड जी आसतली ती व्हिडिओच्या रिलेटेड शॉर्ट व्हिडिओ जो अपलोड केला त्या रिलेटेड आणि थर्ड जी आसतली ती जो शॉर्ट व्हिडिओ अपलोड केला तेजे रिलेटेड जी टेस्ट आसा म्हणीची टेस्ट. ओके, सो ती आसतली. सो क्लिक कराच आनी टेस्ट अटेम्प्ट कराच. ओके, सो ह्यो म्हणी तुमकां ज्यो हांगासर आसा त्यो सगळ्यो तुमकां त्या शॉर्ट व्हिडिओन मेळटल्यो. आता ह्यो ज्यो म्हणी ज्यो आसा पळय त्यो फक्त तुमी आतां रीड करपाक जाय. पळयाच अडेच्या उदकान बांय भरना. मागीर अति राग भीक माग हे अंडरलायन केल्या ते चान्सीस आसा विचारपाचे म्हणजे ऑप्शन. आशा केल्यार दशा वता. इंद्राक मारल्यार चंद्राक लागता. उठ्ठल्या सावण्यांक मसालो वाडटा. उठ्ठा तो बुट्टा. थोडे ह्यो म्हणयो पळयात आमी ऑलरेडी आयकला. ओके, उण्यांक वाट सुण्यांक फाट. उठ्ठ्या हातान कावळो आंबडिना. एक जीव सदाशीव. एक शेजारी 12 वैरी. एका पाड्यान जोत चलना. एका लग्नाक 12 विघ्ना. कणयो उडोवन कोंबडी झुजयता. कवडेन हाडून कोळसो फोडप. तशेंच आमचे जे गोवन फोक सॉंग्स आसात पळय ते जर तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी रीड करात. सो तेज्या बेज लायन खंयची विचारून एक क्वेश्चन ते विचारपाक शकता आनी ऑप्शन दिवपाक शकता. सॉंग्स आसात पळय ते जर तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी रीड करात. सो तेज्या शॉर्ट व्हिडिओज मेळपाक जाय जाल्यार प्लीज लायक आनी सबस्क्रायब करात.
कळ्ळें. सो कोंकणी जे आसा पळय जे कितें एक्स्ट्रा मेळटा ते हांव शॉर्ट व्हिडिओ थ्रू अपलोड करतलो.